कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात। गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027ची विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान उलोवन दाखयल्ले। ताचेर आतां बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगासान विधान केलां। वेंझी म्हणटा, वेंचणूक लडोवपाची गजाल येता तेन्ना दर एकल्याची काम करपाची पद्दत आसता। आतिशी आसूं वा अंजली गोंयांत येतली आनी आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन कायम उरतलें अशें वेंझी सांगता। आयकात ताचें म्हणणें। We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress Yes, in 27? there will be no alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance, ma'am? Is there a Well, reasoning, it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time, 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP. Only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs. Last time also, I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? म्हणून सगळ्यांनी कितें म्हणून एट द एंड ऑफ द डे टुडे वेन वी आर हियर इन द असेंब्ली वी आर गोइंग टू फायट। तुमचेर देखून एक बील येवपाचें आहा, सो तें बील येवपा तें तुमकांय घडटलें, तुमकां कितें जाता तें। सो तुमी मागीर कितेंय सांगाय कितें करपा जाय तुमचे पासत। तुमचे मदें तुमकांय एक मिटींग कॉल करतले। वी वील ऑर्गनायज अ मिटींग फॉर ऑल ऑफ यू गायज, जावं ते सोशल मिडिया जावं ते प्रिंट मिडिया जावं, तुमचे पासतूय हे पाट आमकां कॉल करतले, बिकॉज देर इज अ बिल दॅट इज गोइंग टू कम आउट फॉर यू ऑल। ते बिलाचे तुमगे कसले रायट्स तुमकां गड्या कितकोन दोतले म्हणून आमकां कितें खबर आहा। सो वी वील मेक इट अ पॉयंट, आय वील डिस्कस विथ द LOP, आय वील डिस्कस विथ द अदर पार्टी लिडर्स जे ऑपोजिशन आहाय सगळ्यांक डिस्कस विथ तुमकां एक मिटींग ऑर्गनायज करपाक, तुमगे ग्रीवेन्सीस आयकपाक, कित्याक तें बील मागील आमी वी हॅव आस्क्ड 48 hours बिफोर द 24th, सो ते डिस्कस करपाक तुमकडे तुमगे पॉयंट्स घेवपा नाका, नाजाल्यार थिंग वचून ते पास जाले कसलो फायदो, तुमकांय प्रोटेक्ट करपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।